नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सप्तकातल्या पयल्या दिसाक लोकसभेचें कामकाज विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाचे फाटभुंयेर 2 वरां मेरेन तहकूब करचें पडलें. बिहारांतल्या मतदार वळेरी फेर तपासणेच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधी वांगडी आक्रमक जावन तांणी कामकाज आडोवपाचो यत्न केलो. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सभाघरांत शांतीकाय दवरपाचें आवाहन केलें. तरी लेगीत बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान तांणी सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें. मजगतीं राज्यसभेंत लेगीत कामकाज सुरू जातकीर झारखंडचे आदले मुखेलमंत्री शिबू सोरेन हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तावन तांकां सभाघरांत आर्गां ओंपलीं. ते उपरांत सभाघराचें कामकाज आयज पुराय दिसा खातीर अध्यक्ष हरिवंश हांणी तहकूब केल्ल्याचें जाहीर केलें. गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या सप्तकाच्या आयच्या पयल्या दिसाक पोरने गोंयांतल्या बेकायदो बांदकामाच्या प्रश्नावेल्यान विरोधी आमदारांनी सभाघराचें कामकाज आडोवन धरपाचो यत्न केलो. भाजपाचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांणी युनेस्कोन घोशीत केल्ल्या हेरिटेज वास्तूची देखभाल आनी संवर्धन हे विशीं प्रस्न उपस्थित केल्लो. ताचेर मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी जाप दिली. मात विरोधी फुडारी युरी आलेमांव हांणी दायज वास्तूच्या लागसार सुरू आशिल्ल्या बांदकामाचो विशय उपस्थित करून सरकाराक प्रस्न विचारले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हो विशय न्यायप्रविश्ट आशिल्ल्याचें सांगलें. मात ह्या जापेचेर समाधान न जाल्ल्यान विरोधी वांगड्यांनी सभापतीच्या आसना मुखार वचून घोशणा दिवपाक सुरवात केली. सभापती रमेश तवडकर हांणी विनवणी करून लेगीत विरोधकांची आक्रमकता उणी जावना. अखेर सभापतींनी 10 मिनटां खातीर सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें. ओबीसी, एससी आनी एसटी ह्या समाजाचें सर्वेक्षण 2027 मेरेन पुराय जातलें आनी ह्या समाजाक न्याय दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशी स्पश्ट जाप मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी हे संदर्भात विचारिल्ल्या प्रस्नाक समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी जाप दिली. मात उपस्थित जाल्ल्या उपप्रस्नाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्टीकरण केलें. समाजा कडल्यानी बी अशी मागणी अजून सरकाराकडे येऊ ना. ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दखल घ्या तुम्ही. येस स्पीकर सर परत सांगता जेन्ना आम्ही जेन्ना हांव हांगा क्वेश्चन घालचे पयलीं लोकांकडे उलोवनूच हो क्वेश्चन घाल्लो हा. हांव तुका सांगता की भंडारी समाजाचो डिमांड आहा कोटा विदीन कोटा. ताचेर तुमचो कितें स्टँड आहा? तुमकां येवंक ना कितें? हांव सांगता पळय त्याच समाजाचेच मनशाक सांगचे म्हूण कांय गरज ना. म्हाकाय लोकांनी भंडारी फुडलो सर्वे 2027 जातलो. ताज्या उपरांत जे पयलीं सरकार विचार करतले. आत्ताच्या घडीक हो सर्वे जाल्लो ना आनी एक्झॅक्टली नंबर तेजो सरकारा कडेन खबर ना. सो समाजाची जर तशी मागणी आयली जाल्यार तेन्ना जो हा पयलीं स्पीकर सर हो विचार जातलो. त्या फावटी जेन्ना सर्वे जातलो ताज्या उपरांत हेजेर विचार जावपाक आत्ता हेजेर कोण तरी स्पीकर सर उत्तर दिवपाक शकना आत्ताच्या घडीक. कारण तो परत एकदा सर्वे जावप गरजेचें आसा. त्या समाजा कडल्यान रिप्रेझेंटेशन येवप गरजेचें आसा आनी ताज्या उपरांत तेजेर विचार जावंक शकता. राखीव सुवातां खातीर राज्य सरकारान 19 जातींची वळेरी केल्या आनी भरती करतना सरकार ताका पाळो दिता अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज विधानसभेत दिली. आमदार विजय सरदेसाय हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर तांणी जाप दिली. 2012च्या पयलींसून तांचे एक मागणी आशिल्ली की आमचो 19.5 म्हणजे 19.5 रिजर्वेशन स्पीकर सर तांकां आशिल्ले. स्पीकर सर 19.5 ते एग्री नाशिल्ले. हे सगळे एजिटेशन करताले आनी ओबीसी समाजाची एक मागणी प्रमुख आशिल्ली की परत एक फावटी आमचे सेन्सस जावचो आनी सेन्ससाच्या नुसार आमी 27% ऑफ पॉप्युलेशन आसा आनी ताजो मागीर CDPR म्हणटा आनी हो 2012च्या पयलीं सर्वे कॉमेस जाल्लो पूण तांचे पेमेंट्स थोडेशे अडकून उरिल्ले म्हणून तो पेमेंट 2012च्या पयलीं बंद जाल्लो. 2012 परत एक फावटी आमचे सरकार मनोहर पर्रीकर स्वर्गेस्त तांणी तो परत एक फावटी CDPR केलो. त्या वेळार आमचो मंत्री ह्या हावजान सोशल वेलफेअराचो आशिल्लो तो महादेव नायक आनीक हांच्या फुडारपणा खाली हो सर्वे जालो आनीक 2014 हातून भितर ह्या समाजाक परत एक फावटी एक्सटेंडेड रिजर्वेशन मेळ्ळें ते 27%. युनेस्को निश्चित केल्ल्या वारसा थळांची जतनाय घेवप, संवर्धन आनी संरक्षण करप हे खातीर केंद्र सरकाराचे ASI आनी गोंय सरकाराचे पर्नावळ खातें वावुरता अशी माहिती ह्या खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी विधानसभेत दिली. सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांणी पोरन्या गोंयच्या हेरिटेज थळांचेर सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचो प्रस्न सभाघरांत विचारिल्लो. ताका मंत्री फळदेसाय हांणी जाप दिली. ओल्ड गोवा जी हेरिटेज युनेस्को हेरिटेज आसा ती
जरी खूप गोंयकाराच्या दृष्टिकोनांतल्यान आनी जगाच्या दृष्टिकोनांतल्यान अत्यंत महत्वाची अशी सायट आसा. इट हॅज टू बी कन्जर्वड, इट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड, इट हॅज टू बी मेंटेन. पण हातून भितर देर आर 7 चर्चीस डेजिग्नेटेड टू युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आनी ते गोवा सरकार. जे मॉन्युमेंट्स आमकां थंय आसात ते वन इज बाझिलिका ऑफ बॉम जेजस, दुसरी आसा ती सेंट कॅथेड्रल, तिसरी आसा ती चर्च अँड कॉन्व्हेंट ऑफ सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी, चर्च ऑफ सेंट अगुस्तीन चौथे, आणि पाचवी आसा ते चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरी, 6th आसा ते चॅपल ऑफ सेंट कॅथेड्रीन आणि 7th आसा ते चॅपल ऑफ सेंट कॅजिटन. पेडणे तालुक्यातल्या हरमल ग्रामपंचायतीत प्रभाग क्रमांक 4 खातीर जाल्ल्या पोटवेंचणुकेत प्रजय फर्नांडीस हो 186 मतां घेवन विजयी जाल्ल्याचे वेंचणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलें. वार्ड नंबर 4 विलेज पंचायत रंबोलाची काउंटिंग असले आणि तिथं 2 जाण कॅन्डिडेट आसले. एक प्रजय म्हणून आणि एक वेलेंतीन म्हणून. प्रजय एका 361 पडले आणि वेलेंतीन एका 175 पडले. सो प्रजय कॅन्डिडेट विन जाल्लो आसा आणि जिखलेलो आसा. वेंचणुके उपरांत नवनिर्वाचित पंचायत वांगडी प्रजय फर्नांडीस हांच्या समर्थकांनी फोग लावन आनंद उक्तायलो. आपलें जैत म्हळ्यार पुराय वाड्याचें जैत आसा अशी प्रतिक्रिया प्रजय फर्नांडीस हांणी इलेक्शन पर्सनल न्हू, हांव फिलपा प्रजय जिखोंक ना, वाडो आमचो जिखला. पयला 93% लोक भायर सरलो आनी येवंकूच जायनालो. हातून ना हॉस्पिटलांत बेड ना आनी थोडे भायर तेच येवंक ना, नाल्यार घरान घर एकान एक येयला. कितें आमचो इश्यू आतां 2 वर्सां जाली. हो इश्यू CR झेडाचो इश्यू आमचो चालूच आहलो आनी आमच्या इतली आमचे आतां प्रॉब्लम जाला. आमची थोड्यांची केसी CR झेडान चालू आहात, POP नात, थोड्यांची केसी इवन एनजीटीक पावल्यात. आनी कालूच आमकां एकल्याचे आमचे कोणाचे कितें तरी न्यूज येयल्या सायबान तें घर वाटावचें इतलें म्हणलें. पूण हो आमचे आतां इश्यू तेका लागून येयल्लो, त्या मनशाक लागून जो आदी सरपंचाला भोंवडें पडलो तेका लागून आमचो क्रिएट जाल्लो. कित्याक तेका खबर ना ताणें कितें केलें तें. कोर्टाक व्हरोन एक कितें तरी फायल दिली आनी ताणें इलिगल म्हणून सांगलें की ऑन वॉट बेसीस ही सेड इलिगल वी डोंट नो. आमची रेजिडेन्शियल घरां आमी रावता ती घरां की आमची व्हडली 5 स्टार हॉटेलां ना आमची, बारीक बारीक घरां, त्या घरांक इलिगल म्हणून ताणें आतां कितें तरी आमकां कोर्टाक वयचें पडटा. 2 केसी करता, BOPन वयता, CR झेडान वयता. फिल्पाप आमचो जिखून येयला ती आमकां एक अभिमानाची गोश्ट कशी जावन आसा आनी हें आमकां फावो जालें आमच्या जेजूक लागून आमी देवा लागीं मागलेले. तेच भाशेन आमचे 37 सालां पुरो जाले मागलेले ते आमकां तांच्यांनी फावो केले. दुसरे सुवातेर हांव म्हणूंक सोदतां की आमचे पुर्वज जे मरून गेल्यात तांचो आमकां भरपूर आशिर्वाद आसा. जे आमी क्रिस्तांव हिंदू सगळे एक रावन आमी इलेक्शन निवडून हाडलेलो आसा फिल्पाक. म्हणटकूच पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हाजे भाव हिंदू आसात तांकां तांच्यांनी एक रावले. पूण आयज आमी कितें सगळे एकवटान रावन आमी दाखयलें कितें पळयलें. आनी आमकां जायती म्हणजे कंडिशनां खूब पडलेलीं, हें जावचें ना तें जावचें ना तें जावचें ना. ते सगळे फाटीं दवरले आनी हिंदू क्रिस्तांव आमी सगळे एक जाले आनी बरें मातशें फिरपाक आमी निवडून हाडलो. हें म्हाजें एक मोठें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.